ऑगस्टाची 6 तारीख सोम्या जेजूचे रुपांतराची दोबाची परब. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 9 वळी 1 ते 9. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर घेवन एक व्हडे आसचे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपले रूप बदलले. ताची अंगुस्तां लोकलोकीत आनी संवसारान मंडोळा लागीं धोवी करूंक जायना तितली हिमापोरी धोवी फूल जाली. आनी मोजेसा बराबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हटलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें ते तोच नकळो आसलो. ते भियोन कापलेले आनी एक कुपान तांचे सावळी घाली आनी कुपांतली एक जाप जाली. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगर आपणा बराबर आनीक कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखला तें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या रुपांतराची दोबाची परब समोरताव. जेजू आपल्या तेगसिसांक पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक घेवन एका उंच दोंगरार वेता आनी थंय ताचें मुखामळ बदलता. ताचें रुपांतर जाता. ताची आंगोस्तां लोकलोकीत जातात हिमापोरी धोवी फूल. आनी थंय मोजेस, एलिजा हे दोगूय दिश्टी पडटात आनी जेजू तांचेशी उलयतना ते पळयता. अशा वेळार पेद्रू ताका म्हणटा, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार चड बरें. प्रितीच्या भावा भयणांनो, प्रत्येक मिसान आमी उंडो सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदललेलो पळयता आनी जायते फावटी तो अनुभव चड गरजेचो आनी थंयसरूच रावलेले आमकां बरें दिसता. जेजूचे रुपांतर जालेल्या भाशेन, पूण आमकां सोनेकल्याक मिसाव आसा. हो जेजूचो अनुभव घेवन आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यान, आमच्या घरान वचूंक तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमकां जोनेकल्याक मिसाव. मागुया देवा लागीं जेजून दिलेले आमकां मिसाव पूर्ण करूंक, जेजूचो मेवलेलो आमकां अनुभव दुसऱ्यांक सांगूंक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन.